सुरविले प्रार्थन सोम्या चिसू म्हाका एकालवार दोंगराक व्हर तुजे संगी हांवें ती कश्टाची वाट सलाशे कर म्हाकाय तो जेरुसलेमाचो कठोर सुर्यो बोगिसो कर त्या फातराचे गाय म्हज्या पांयांक दूख दिवं हांवें तुज्या गायाची दूख बोगिसे अशें तुवें म्हज्या जिवाक बांदलेले मोल हांवें जाणा जायजे तुजे बराबर हांवें म्हजो कुरेसवो वयजे हांवें मोराजे म्हज्या जेजू म्हज्या स्वार्थाक माराजे आनी म्हज्या पातकाक माराजे म्हजो अमानवीय स्वभाव कुर्साक केलायजे म्हाका कुर्सायजे तुका न्हय सोम्या जेजू म्हाका फावो असले मरण देखून सोम्या म्हाका एकालवार दोंगराक व्हर तुज्या मोगाच्या सॅक्रिफिसाच्या स्थानाक व्हर जेजू म्हणटा ना म्हज्या बाळा हांवें सोंसले कश्ट तुजेर येवंक हांव केदींच सोडचो ना तूं Ci paso आपलो जीव दिला रगत आपले विक्राव मोग मोजो केला ताच्या मोलीक रक्तान दिला बोक्साने ताच्या जिये मोरनान सर्गीचे जिणे एक पयलेच ते साव जेजूक कुर्साच्या मरणाचे फर्माण दितात आमी तुका कित्याक तुज्या बागेवो कुर्सावरवी सोडेलाय सगळो संसार अधिकार आणि स्थानमान जाय म्हूण म्हणटाना आमी आपणाचे हात धुवन दुसऱ्यांच्या माथ्यार थापचे मनीस आयच्या संवसारांत जायतीं आसात तांतूं पिलात एकलो म्हणयेच सद ताका कळीत आसल्यारी अधिकाराच्या आशेक तशेंच जुदेव लोकांतावन आपणाक शाबासकी लाबजय म्हूण जेजूक मरणाचे फर्माण दिवन आपले हात धुवन जबाबदारी चुकून काण घेता जेजू आतां एकसुरो जाला संवसारान नीच तापोवंक आयलो व्यक्ती आतां अपराधी जाला हे मनशा माथ्यार पडटा म्हूण तूं नेनाय मू तर अपराधी न्हय म्हूण कळीत आसच्या मनशाक तूं अपराधी तुवें सूख आदारल्याय तुका मागणे सोम्या आमी नेणटी भुरगीं तुज्या पांयां तळा आसाव आमी
शिकर सुम्या काकूत आमची कर सदैव माये मागता उपकार कणसे काय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्या जेजूचेर बापा तुझी कुशी जावं बापा तुझी कुशी जावं तुझी कुशी जावं बापा तुझी कुशी जावं मुझी नहीं बापा मुझी नहीं बापा तुझी कुशी नहीं बापा मुझी नहीं बापा तुझी खुशी सदाचा मरणाचे ते फर्माण तुझेर वाचता असताना कांब्याक बांदून सोम्या जरबान मारता असताना कुर्ती बेसा जाऊन अंगते शेर शेरताना बापा कुशे कालजाव दुखती सोसता असताना बापा तुझी कुशी जावं बापा आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया कित्याक तुझ्या बागेवून कुर्सावरवी सोडलाय सगळो संसार जो कोण म्हज्या वाटेन येवंक खुशी व्हरता तो आपणाकच इन्कार करून दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी जेजून ताच्या बापाची खुशी जारी केल्या तशेंच आमी आमच्या जिणयेंत जेजूचे वाटेन चलोवंक इन्कार करचे नाका आमचें वजें उणें करन दुसऱ्यांच्या खांदार वजें घालन थंय तावन सुखारी मारन पयस तावन सोबाय पळोवंक आमी बारी हुशार तांतू तुका जीक मेळटा म्हूण चिंती नाका ती तुजी अस्कत काय म्हूण समजून घे कोणी तुजी गरज मागीत जाल्यार पाटी सरनाका वा ती म्हाका लेखाक ना म्हूण तिरस्कार करिनाका तुका जाता तितलेपणी तांकां तांच्या गरजांत तूं तांकां संतोश दी हें जावन आसा मनशापण जिणयेंत कितेंय केल्यार जाता म्हूण तुजी जिणये पयन ह्या संवसारांत चलचें ना तूं केदाळायपणी पडटलोयस त्या देखून जागृत साकोर जा मनशापण वगडाय नाका चतूर राव मागणें सोम्या जेजू आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत आमकां मेळच्या असल्या साबार कुसांक वेंग मारून खुरीस वावोवंक गज असचे बॉळ आमकां दी ह्या सदैव माये मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्या जेजूचेर
तुझो कुरिस्तो कोलगे हर एक दीस तुझो कुरिस्तो कोलगे दिस पडते आणि ये मुजो पाटलाव कर निरंतर तुझो कुरिस्तो कोलगे हर एक दीस तुझो कुरिस्तो कोलगे दिस पडते आणि ये मुजो पाटलाव कर निरंतर कुरी सामका वाटता कैता कुरी सामका बसवून दिता कुरी सामका आदार दिता क्रिस्ता कष्टांत दाखल करता तुझो कुरिस्तो कोलगे हर एक दीस तुझो कुरिस्तो कोलगे दिस पडते आणि ये मुजो पाटलाव कर निरंतर तिसरे दिसांव जेजू पयले पोटी कुर्सा बोंदा पडटा आमी तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया कित्याक तुझ्या बागेवून कुर्सावरवी सोडलाय सगलो संसार हर एक बालशें ताची पयली मेटां धरणीर तेंकताना ते पडटा रडटा आनी उठता त्या वेळार देर काणगेन चलोवंक ताच्या वडिलांक वा मेळिल्ल्या वस्तूंक धरून देरान फुडें मेटां काडटा पूण हांगा जेजू आपल्या कुर्साच्या जडायेन आनी शिपायांचे मार ताका सोसूंक जायनासतना ताच्या आंगान बोळ उणें जावन तो नित्राणी जाता आनी ताचे पयले पडणे कुर्सा पोंदा तो पडटा पूण जेजू नित्राणी जाला म्हूण थंयच वोगे रावना मुखल्या मरणा पयणाची तो वाट धरता हर एक पडणे तुजें अंत्य म्हण चिंती नाका तुज्या भुरग्यापणार तूं तरणाटो आसतना तुज्या काजरी बेसांत आनी उतार प्रायर तुजें पडणे तुज्या जिणयेंत एक सुरवात जावन आसा कशें एक बालशें पडतना रडता आनी परत्यान तिनस मेटां काडूंक प्रयत्न करता ते दळा मात्र तें बालशें चलोवंक शिकता मोगाळ भावा आनी भयणी तुज्या दैवीक आनी दैहीक जिणयेंत तूं पडतना निराश जायनाका कंगल जायनाका बगार तेरासान सांबाळ धैर्य घे पवित्र पुस्तक म्हणटा कश्ट तेल्यानो आनी वजान भक्तेल्यानो निराश पावूं नाकात कित्याक हांव तुमकां विशो दितलो जिणयेंत पडतना देवाचो आसरो सोदा थंय हांगा दुसऱ्या देवाची पुजा करिनाकात देवान मनशाकुळाक बासयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक तुमचो कन घेया ते दळा तुमचें वजें हळू जातलें मागणे सोम्या आमी नेणतुली भुरगीं आमच्या ह्या भुरग्यापणारच सबार पुटी पडता पडल्या आमी आमच्या बावडटान उलो मारतना उठोवंक आमकां कुमोग कर सोम्या काकूत आमची कर सोम्या काकूत आमची कर सदैव माये मागता उपकार कंसे काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचेर
मुसकुरीस घेऊन म्हाका सोलूंक शिकय सोमिया तुवें चलिल्ले वाटेन समकूंक शिकय मुसकुरीस घेऊन म्हाका सोलूंक शिकय सोमिया तुवें चलिल्ले वाटेन समकूंक शिकय राग मुसोर झगडे कामा तुराय हे मुझे दिसपडटे कुरी जाल्यात दिसान दीस पडटा उठूंक पेसाडटा सोलूंक तूं बळदी म्हूण सुमिया मागता मुसकुरीस घेऊन म्हाका सोलूंक शिकय सोमिया तुवें चलिल्ले वाटेन समकूंक शिकय. चवथेस्त साव जेजू आपल्या दुखेस्त मायेक पळयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. हर एका कुटुंबांत आवय म्हणली एक वस्त न्हय, ती एक मोगा सागरस म्हणयत. ते सोमोग आपल्या भुरग्यांतय कितलो आसा म्हूण तुकोंक जायना, कित्याक तिचे थंय आसा अपरमीत मोग. जेजूची आवय आपल्या पुताचेर तिची दिश्ट घालतना तिचे काळीज रडले आनी ती खंतिश्ट जाली. असले कश्ट नालिसाय आपल्या पुतान बोगाजय म्हणले कंत मोरयेक दोसूंक लागले. जेजू सोकुरीस तिका वावूंक साध्य ना तरी ताचे सांगाता रावून मानसीक बॉल ती दिता. आवय बापूय आमची दिरवी जावन आसात, कित्याक नेणत्या बाळशांक ती जीव दितात. आनी आवय एका भुरग्याक तिच्या गर्भांत 9 म्हयने वयता. आदोनी काळार भुरग्यांची स्थितीगती पळोवन आवय बापूय गुपीत दुखां गळोवन आसात. पूण हांगा जेजूची आवय आपल्या निरापराधी पुताच्या कच्चा वळवळ्या मदें ताची भेट करता आनी आपल्या पुताक सांगात दिता. पूण आज काल बदलला. आतांची भुरगीं आवय बापायक कळीत नासतना तांच्या मजेन जिवंक जाय म्हूण शिकपा शेतांनी आनी समाजेंत लुटी करून अपराधी जावन आवय बापायक शॉक जावचे बरी इस्कॉलांत प्रिंसिपलाची भेट वा तांची भुरगीं पुलिसांनी कैद केल्यार जेलाची भेट ह्या काळार जावंच आसा. ही सर्व आमच्या हंकारांनी जावची कामां जावन आसात. पूण सतान नितीन जियेल्यार आमचो संबंद बरो उरता. बऱ्या संबंद वरवीं आमचें कुटुंब शाश्वीत बाळटा आनी बरें फळ दिता. आमचो हंकार पयस करून एकामेकाक मानान जियोंक शिकया. मागणे सोम्या सोमेस्त आवयां खातीर आज आमी मागता. भुरग्यांचो जीव कुडीसो आनी आत्म्याचो ती बऱ्यान पोस करून दीत. तशेंच तांकां खरो मोग आनी मैपास दिवन बऱ्या गुणांनी वाडोवन दीत. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सगळे माये मागता उपकार कनसे काय म्हज्या काळजान कुसार मेल्या जेजूचेर. मोगाळी माये बेसावनी सर्गीचे हांव तुजे नेणतुले भुरगे क्रिस्तांव ओडतान फुल्लवले.
तुझे नेंतुले भुरगे क्रिस्ता ओर्तान फुल्लोले दिसपोट्या ह्या म्हज्या जिवनात आदार तुजो नासता ह्या संवसारांत नै गायज हांव मोरी म्हज्या वावरांत उजवाड आनी ज्ञान लाभय शिकपान मोरये म्हज्या मोगाळी माये मेसावदी सर्गींचे हांव तुजे नेंतुले भुरगे क्रिस्ता ओर्तान फुल्लोले पंचवीस तेसां सिरेनाचो सिमावन जेजू कुरीस वोवूंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसो मिया कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेसून ताच्या जिवितान मुस्तसनांक बरें करीत आयिल्लो. मुस्तसन बरें जालें, पूण जेसूच्या कश्टाच्या वेळार कोणी धांवून येवना. जेसूच्या कुमकेक ते कांद दिवंक ते बागफाव जाल्ले सिरेनगार सिमावंक. सिरेनगार सिमाव जेरुसलेमाक येवच्या एक वाटसुरो. गायेल्या आनी नित्रांनी जाल्ल्या जेसूक पळोवन सिमावंक मुस्त दूख भोगली. जेसूक हे कुर्साचे वचन वोवूंक ताका गरज आसा म्हूण सिमावंक समजलें आनी पाटी फुडें पळयनासता जेजूक कुरीस वोवूंक कान मारता. आज आमी व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदता, पूण तातूंत जियोवचें दोगां वा तेगांनी मात्र. मस्त शिकता पूण अक्कल भोव उणें. मनीस सुंदराक पावला, पूण ताच्या शेजारा कोण आसा गे म्हूण तस्सो नेणा. मस्त आस्त बदीक आसा, पूण मनशाक शांती ना. ओंसल्या मोलाचीं वोचां आमचे कडेन आसात, पूण पेल्याक एक मोगाचो हांसो दिवंक आमकां वेळ ना. असल्या संवसारांत जियोवच्या तूं मनशा खंय तुका दिसात पेलो. कशें तूं हेरांच्या कश्टांत कान दितलोय. मोगाळ भुरग्यानो, तुमच्या घरा मम्मी डॅडी पुरासनेन कामांत आवन घरा पाटी येतना तांचे संगी बसोवन 2 उतरां मोगान उलया. तांच्या घरच्या कामांत इल्लेशें कुमो करा. त्या दाळा तांकां संतोश भोगतलो. इस्कोलांत तुमचे इश्ट शिकोवंक बरें नातल्यार तांकां इल्लेशें चड अंक जोडूंक कुमो करा. साबार भुरगीं मानसीक रितीन कश्टतात. ते दाळा तुमी तांचे कडेन थोडीं बुजवणेची उतरां उलया. तुमी ल्हान ल्हान संगतींनी हेरांचें वोजें हाळू करतना देव तुमचें वोजें हाळू करतलो. मागणे सुम्या भुरग्यापणार्तावन कश्टांत येयल्यांक आनी गरजेवंतांक वेळार सेवा दिवंक, एकामेकाचे कश्ट समजूंक आनी एकामेकां आदारसून जिवंक जाय आसचे कळतेपण आनी उदार मोन आमकां दी म्हूण मागता. सुम्या काकुलत आमची कर. सोम्या काकुलत आमची कर. सगळे माये मागता उपकार कणसे काय म्हज्या काळजान कुसार मेल्या जेसूचेर. तुमी केले म्हाकाच तुमी केले. 26 तेसां वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसो मिया कित्याक तुझे
तुझ्या बागेवून कुर्सावरवी सोडेलाय सगळो संसार. मादर तेरेसा आपल्या मेसाव कामांत आसतना सबार भाव भयणींची दुकां तशेंच विद्रूप जाल्ल्या मनशांची मुखामळ पुसल्यान ही चेतावन सबार जणांक नवे प्रतिरूप मेळ्ळां. जेसूचे मुखामळ रक्तान गमेवन वळख कळणातल्या स्थितीर आसलेले. त्या वेळार एक दैरादीक स्त्री वेरोनिका जेसूचे मुखामळ पुसूंक मुखार येता. जेसू बरेच ह्या संवसारांत सबार आमचे भाव भयणी आपले विद्रूप तोंड दाखोवन सबार समस्यांक वळख जाल्यान तांकां आमी तिरस्कार करचे नाका. तांची आमी दुकां पुसया. तांकां तर आमची कुमोक तांकां बसोवया. सतस हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. आमच्या समाजींत विविध कारणां निमती उतराक उतार चड जातना झगडें जाता. त्या दळा तांकां समाधानाच्या वाटेक हाडया म्हळ्यार आपूण तांच्या मोदें पडचें नाका म्हणल्या भियान तांचे तावन सुखारी मारता. रस्त्यार अवघड जातना तांकां कुमकेची सेवा दिवच्या बदलाक तांकां पळयोनच सुखारी मारचे असले मस्त जण आमचे मदें आसात. पूण धैर्यादीक वेरणुकाचें काळीज जेजूच्या तोंडाचेर मोवाळ्ळें. ताचें मुखामळ एका तुवाल्यान तिणें पुसलें. आमच्या भावा भयणीक तुर्त परिस्थिती वेळार आमची मोवाळ दीस घालया. आमचो इल्लोसो वेळ तांचे खातीर दिवया. तुका तितलें करूंक नाका. तांकां कितें जाता म्हूण हेरां हांव समजून घेवया. कित्याक म्हळ्यार मुखल्या दिसांनी कोणीय कश्टांत आसतना तुजें आनी म्हजें दारूण काळीज इल्लेशा मापान बदलोंकूय बरो. असलो बरो मनोभाव आमच्या काळजांनी रुता करया. मागणे सोम्या देवा वेरोनिका थंय आसले दैर बोळ आमचे तैरस आनी हेरांक आदर्श जावचे तसले जिवीत आमचे कर म्हूण मागता. सोम्या काकुळत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कणसे काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. अशिरंत कारजिनी वाटेर खंडीत मेळटेली सलवोनी निराशेचे जिनिये सांजेर पातेनी जाता निद्राणी तेदना उबार तोळे कुर्सा वयल्याक पळे कोपांतारांक राखता पुसूंक दुका वाळे फोपून दिसोमियाक काळजांतले कळवळे मोसम जाता बक्षिता बरवस्ता विश्वासता सांभाळता जियेता. सातवे सेसांव जेजू दुसरे पोवटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसो मिया. कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सा वरवीं सोडेलाय सगळो संसार. जेसू दैहिक रितीन
तशेंच कुर्साच्या कठीण जडायेन आनी शिपायाचे चापकाचे मार तोडवूंक जायनासतना जेसू दुसरे पोवटी कुर्सा पोंदा पडटा. जेसून विविध जाग्यांनी साबार लोकांक बरे केल्ले आमकां वांचेलांत वाचूंक मेळटा. पूण जेसू आतां एकसुरो जाला. ताका कोणी गन्ने करिनात. तांचे पैकी साबारांक जेजूक कुमो करूंक मोन आसले जावयेत. पूण शिपायांच्या बियान वा हांव जेजूक कुमो केल्यार दुसरे कितें चिंतीत म्हणल्या बियांनी पाटी रावले आसतले. कश्टां वयर कश्ट, सलवणे वयर सलवणी मनशाक दोसतना मनीस निराश जाता आनी जीवगतेची वाट धरता आनी संवसारी जिणी आखेर करता. जेजूक बापाची खोशी जारी करूंक आसली तशें कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताका सोंसची कृपा देवातावन लाभली. पूण मनशाक कश्ट आनी सलवणेचेर जैत व्हरूंक सोंसणीकाय ना. ताची एक सुवात जीवघात जीवघात जीवघात. हे मनशा इल्लेशें चिंतून पळय. देवान तुका हो सोबीत संवसार पळोवचें भाग दिलां. तें तुज्या अखेर उस्वासा पर्यंत सांबाळून व्हर. तुजो जीव होगडाय नाका. तुज्या जिवाक मोल दी. मोगार पडलें चेडूं वा चेडो आपणाक मेळना तर जीवघात. वेव्हारांत सलवणी जाल्यार जीवघात. बायले घोवा मदलो संबंद बरो नासल्यार जीवघात. भावा आनी भयणी, जिवितांत कितलें तूं सोंसणीक जाताय आनी तुजें जिवीत मागण्यांत करशिताय, ह्या सर्व कश्टांक आनी सलवणेक तूं फूड करूंक तुका आदार जाता. तर तुजें जिवीत बदलावण कर. खरो जेजूचो शिस जावंक प्रयत्न कर. मागणे सोम्या जेसू तुज्या मोगांत आनी तुज्या वाटेन मुखार वचूंक सडीत दैरान आमचे कुरीस वोवूंक सदांच आमकां सुटसुडीत कर आनी सांबाळून व्हर म्हूण मागता. सोम्या काकुळटामची कर. सोम्या काकुळटामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचे काय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्या जेजूचेर. चिंतूंक ना देखूंक ना येदोर हांवें भोगूंक ना. असली दया माया चिंतूंक ना देखूंक ना येदोर हांवें भोगूंक ना. असली दया माया जेजूची दया माया. जेजूची दया माया. तरनासली घडनासली उंचायेक मेळनासली जेजूची दया माया. 8वें सेसांव जेसू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोमिया. कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेसूचे शिकोवन आयकून पाटलाव केल्ल्यो जेरुसलेमाच्यो थोड्यो स्त्रियो सर्व बरे केल्ल्या सर्व बरे शिकयल्या तांच्या मेस्त्रीक आयिल्ले कुडीचे गात पळोवन दुकां गळयतात. हें पळयोवन जेसू तांकां म्हणटा, रडा नाकात मुझे पासूत, बगा रडा तुमचे पासूत आनी तुमच्या भुरग्यां पासूत. पळया ह्या कश्टाच्या वेळार जेसूची बुजवणेची उतरां.
जेजूक तांचे लागीं मुनयेत असले, म्हाका ह्या मरणांतावन बचाव करा. ना ताणें तांचे कडे हो उग्गार काडूना. बगार तांकां सो बुसोवंकू लागलो. बुजवणेची उतरां कश्टांत आशिल्ल्या मनशांक धैर्य दितात. जेजू आपल्या मिसांव कामांत साबार जाणांक बुजवण दिवचे वांजेलांत आमी आयकलां. क्रिस्तांव जाल्ल्या आमकां एक बुजवणेचें काळीज आनी मन आसूंक जाय. तेंच जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयल्लें. आज आमची भाव भयणी साबार कारणां निमती दुखां काडीत आसात. आमच्या शेजारा तांची दुखां आमकां दिसना जावंक पुरो, पूण भितरल्यान नाना तरांच्या कश्टा नश्टांक वळख जाल्ल्या आमच्या भावा भयणींक आमी बुजवण दिवया. तांकां तर आमची कुमोक तांकां बसावया. सोमया आमच्या जिणयेंत आमी पातकांत पडटना ताचेर जैत वरचें भाग आमकां फावो कर. आमच्या पातकांत आमी बेजार पावतना आमकां तूं बुजवण दी सोमया. तशें आमी लागशिल्ल्यान तुजो पाटलाव करूंक आमकां तूं कुमोक कर. मागणे सोम्या जेजू समाजेन कश्टोवच्या मान गौरवान जिवंक आशोवच्या स्त्रियां खातीर बिरमोत पाव. तांकां कुमकेक हात दिवंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. सोम्या काकूळ तामची कर. काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार कनसे काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. Sessão. Jesu तिसऱ्या पोटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया. कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सा वरवीं सोडेलाय सगळो जेसूच्या कुर्साची चढाई, शिपायेचे मार आणि कुडीची परतून परतून असगतकाय जेसूच्या तिसऱ्या पडण्याक कारण जाता. मनशाक सविराम नासतना काम केल्यार ताच्या कुडीक पुरासन जाता आणि तोडो वेल सुशेग घेवन मागीर काम मुंदरसिता. पूण हांगा जेजूक शिपाई इल्ल्योय सुशेग घेवंक अवकाश दिवंक ना. अशें तो आनी नित्रांनी जालो आणि तिसरे पोवटी
कुर्सा पोंदा पडलो पूण ताणें कुर्सा पळयन निराश दाखोवंक ना फुडें कालवारी दोंगरा मुनासर वावूंक ताची पयन मुखार सिता तवळ सोम्यान पाटी घुंवन पेद्रूचेर दिश्ट लावन आज कोंब्यान सात घालचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी ना करतलोय कूड अस्कस जावन पांयांक बोळ उणें जाताना 3 फावटी न्हय ताच्याकी 6 फावटी पडचो संभव आसता पूण जेजूचें हरयेक पडणें अस्कतकाय उसार ना बगार जंय ताच्या वाटेक ताका पायता धांवणेच्या स्पर्धांत पयलो धांवन आयिल्लो स्पर्धी अचानक अर्द्या वाटेर पडलो तर ताच्या फाटल्यान आशिल्ल्या स्पर्धेक भोव खुशी जाता बगार तो पडलो म्हूण बेजार पावना कित्याक धांवणेच्या स्पर्धांत संपणी म्हजी पयली जातली म्हणलो बरवसो तासो जाता ह्या संवसारांत स्पर्धे नांवां होगळीक हें सगळें तात्कालीक जेजूचो आमकां उलो जावन आसा सासणीक जिवीत जोडूंक तूं कितें करताय तूं तुज्या आत्मीक जिणेंत मस्तपटी पडतलोय पूण उठोन ये आनी परत्यान नव्या जिविताच्या वाटेक नदर घाल ते दाळा मात्र तुका सासणीक जिवीत मेळटलें ह्या कुरपे खातीर आमची धांवणी जावं दी उजवाडांतय कुरपेच्या जरीतय सासणीक जिवितांतय मागणे सोम्या जेसू आमचे जिवीत मागण्याचे जिवीत जावन बदली आमची जिणी बापाचे कुशे प्रमाणे करूंक आमकां प्रेरण दी आमच्या जिवितांत मागणे सांडून आमची सुकुशी केल्ल्याक आमकां बक्षी सोम्या काकुळतामची कर सोम्या काकुळतामची कर सदे माये मागता उपकार कनसे काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे कुरीस तुजो पळयता कश्ट तुजे नियाळटा दोळ्यान दुका येता जेजू मोग तुजो चिंता ना दोळ्यान दुका येता जेजू मोग तुजो चिंता ना 10वें स्थेसांव जेजूचे आंग वस्तुरकाण विणगो करतात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसो मिया कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सावरवी सोडयलाय सगळो संसार जेजूचे आंग वस्तुरापूण जैतीं सणां बरी जालीं हें पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा आतां त्याच मनशाचे आंग वस्तुरकाण ताचो मान होगडावंक शिपाय तयार जाल्यात आंग वस्तूर मनशाची कूड दमता पूण तेंच वस्तूर बलात्कारान मोडून एका मनशाक विणगो करतना कसो तो ताचे विणगेपण दंपूंक शकतलो देखूनच हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका खाना प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय भावा भयणीनो आयच्या संवसारांत साबार जाणां माध्यमाच्या वत्तडाक बली जावन विणगी पिंतुरां पळयोवन अर्दी कुरी वस्तुरां न्हेसचें आज
भुरग्यांतावनूच दिसून येता असल्या आधुनीक नेसनाक तुमी बली जायनाकात तुमी नेसल्या नेसनातावन दुसऱ्यांक तुमी आकर्शीत जायनाकात माणसुगेचे नेसान नेशया बरी क्रिस्तांव जिणे आमी जियेवया मागणे स्वादीक जेसू हांवें मुची तशे हेरांची पवित्र कूड भंगय नासता मुच्या तशें पेल्याच्या कुडीचो गौरव राखून व्हरूंक म्हाका कृपा दी आमेन सोम्या काकूत आमची कर सुम्या काकूत आमची कर सदैव माये मागता उपकार कंसे काय म्हज्या काळजान कुडसार मेल्ल्या जेजूचेर इकरावें स्तसांव जेजूक कुर्सार किळयतात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार ह्या तेसावांत जेजूक आसल्या पैकी सड दूख आनी कश्ट सोसूंक मेळटात ताची कूड सगळी नित्राणी जाल्या आतां 3 किळे ताच्या हातांच्या आनी पायांच्या मासा भितर रगयतना कितलें सोसूंक पडटलें सोम्या तुवें कितले कश्ट काडले तूं आतां असहायक जालाय तुजी दूख आनी बोबाट आतां कोणी समजना थोडीं तुज्या कुर्सा मळी आसली तुज्या मरणातें दूख भोगतात आनी थोडीं तुजीं केळकुळां करतात आमच्या समाजेंत दुसऱ्यांक कश्टां वयर कश्ट येताना आमी पयसतावन पळयोवन आसता ताका आनिकय कश्ट मेळ्ळा जे म्हूण थोड्यांनी चिंतिल्लें आसा देवान मनशांक जीव दिलो ह्या जिवा खातीर आमी अर्गां दिवया आमची भाव भयणी असहायक स्थितीर आसतना तांकां सहाय करूंक आमचें मन दृढ करया ताच्या बदलाक तांच्यो खबरो करच्यो तांचो मान होगडावचो ह्या सर्व संगतीतावन आमी पयस रावया आमच्या ल्हान व्हड खिळ्यांनी जेजूक आमी ताच्या कुडीक गाय करचे नाकात म्हज्या अहंकारान दुरसोन्यान अनावश्यक उलोवण्यान फटसाक दिवन राग मोसोर हगे स्वार्थान आमी सोम्याक दूख दिवचे किळे जाता हें सर्व सांडून जेजूक तोपानातले मोगाचे किळे आमी जावया मागणे सोम्या जेजू राग मोसोर फारीकपण बरयल्लें जिवीत सांडून सदांच पेल्याचे बरेपण आशेवचे निस्वार्थी जिणी जियोंक गरज आसचें बरें मन आमचे थंय रस म्हूण मागता हांव सोम्या काकूत आमची कर सुम्या काकूत आमची कर सदैव माये मागता उपकार कंसे काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचेर
12वें स्तेसांव जेसू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया कित्याक तुज्या बागेवून खुर्सावरवी सोडलाय सगळो संसार. मरण म्हळ्यार ह्या संवसारी जिणेतावन सर सांडून सासनीक जिवीत सोडूंक वचें. जेसू आपल्या मरणा विशांत पवित्र पुस्तकांत सबार पावटी उलयता. आपणाच्या मरणा विशीं ताका पयलेंच कळीत आसलें. जेजू सरी सुमार 3 वरां पर्यंत कुर्सार उमकळून नित्राण जाल्लो. ताची निमाणी उतरां आपल्या आवय कडेन आनी शिसां कडेन उलयता. ताका तान लागली. त्या वेळा ताची तान आंबोट शिरकोस ताका दिवन संपदलें म्हणल्यार निमाण्या उतरा सवे ताचो प्राण बापाक समर्पिता. आमच्या कुटुंबांत शेजारा आमची मोगाची मनशां सासणेक विशयो घेताना आमी दूख पावता. थोडे फावटी बेस्टन्स दुसऱ्याक दाखयजे म्हणल्यार इराद्यान आमी रडता. आनी थोडे फावटी मेल्ल्या मनशाच्या नांवार कितलो दुडू आसा, कितली आस्त आसा म्हणून लेख घालन ताच्या मरणांतय आमी भितरच संतोश पावता. हे मनशा तूं धुळीतावन आयिल्लोय धुळीक पाठी वेताय म्हूण तुका कळीत ना, तर कोणाक तुजें कुर्डेपण दाखयताय. जिवितांत तात्कालीक वस्तू तुका हंकाराक आनी गर्वाक व्हरून पायतात, पूण शाश्वत भंडार तुका सर्गी जिवीत दिता. भुरग्यानो, संवसाराचो चड मोग करिनाकात, कित्याक आमी ह्या संवसाराचे न्हय. जेजून सर्वांक बरें केलें, आखरेक ताकाच ताणें खाली केलो आनी बापाक आपलो जीव ओपून दिलो. हें सत आमी मानून घेवया. मागणे. मोगळा जेसू कुटुंबाच्या बऱ्यापणाक वावरचे तसले मोगाचे आनी त्यागाचे उदार काळीस आमचे थंय तूं रस म्हूण मागता. सोम्या काकूत आमची कर. सुम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचेर. बापा तुझे हाती उत्म मुझो उपसीता. बापा तुझे हाती उत्म मुझो उपसीता. 13वें स्तेसांव जेसूची कूड देवून मोरयेच्या उस्क्यार दवरतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया कित्याक तुज्या बागेवून खुर्सावरवी सोडलाय सगळो संसार. मोरये, विस्तार दर्या सारकें काळीस तुजें. तुज्या पुताची निर्जीव कूड उस्क्यार दवरून तुजें दूख तुवें दामून दवरलें. तुज्या काळजाक जाल्ली दूख आनी आघात हेरांक तुवें दाखोवंक नाय. बगार देवाच्या कुशेक तुवें काल्तिमान घाली.
जेजू बाळशें आसतना तिच्या उस्क्यार बसोवन केळयतली. आतां ती स्मरी तिच्या निर्जीव पुताची कूड आपल्या उस्क्यार दवन देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालता. खंयच्याय कार्याक आमी तयाराय साबार दिसा पयलेंच करता. ह्या तयारे वरवीं आमचीं कार्यां बरीं जातात. साबार जाणां उपरांत बरी शाबासकी उसारतात. एक मनीस ह्या संवसारांत जल्मता, व्हड जाता, शिकप शिकता, कामाक पावता, आपल्या जिविताचो फुडार बांदता आनी ताचो वेळ येताना मरता. पूण आपल्या मरणाक कितली तयाराय करता? आवयच्या गर्भातावनूच आमकां मरण राखोन आसता. मरण एका सोरा बरी येता म्हणटा पवित्र पुस्तक. पूण एका सोरा बरी येवच्या मरणाक आमचें आत्मीक जिवीत कितलें तयार आसा? हें सवाल आमच्या काळजांत दोसता तर आतांच आमची जिणी सारकी करया. बरें मरण आमी सगळीं मोरया. मागणी. सुम्या जेजू, तुज्या आवयन तुका जल्म दिलो, तुका मोगान वागयलो, जतनायेन सांबाळलो, अखेर पर्यंत सांगात दिलो. अशें बापाची चारंडसी सावन ती जियेली. तिचें तें कालतें जिवीत आमी आपणावंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सगळे माये मागता उपकार कंसे काय म्हज्या काळजान कुसार मेल्या जेजूचेर. विसरत काही कावय आपल्या पानोचींच्या तानुल्या आवय तरी विसर पडा हांव तुका विसरसोना. विसरत काही कावय आपल्या पानोचींच्या तानुल्या आवय तरी विसर पडा हांव तुका विसरसोना. 14वें स्तेसांव. जेजूची कूड निकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसो मिया. कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सा वरवीं सोडेलाय सगळो संवसार. जेजू कित्याक असलें कुर्साचें मरण मेलो म्हूण आमकां सबार पावटी सवाल दसूंक पुरो. जापी विविध आसतल्यो. मनशा कुळान ताच्या पातकातावन पाटी परतून नवें जिवीत जोड सर्गींची वाट हर एकल्यान दरिजे म्हूण ताचो उद्देश जावन आसलो. जेजूच्या जल्मातावन मरणा पर्यंत ताच्या अपरिमीत मोगाक आमी ताका सदांच कल्तिमान घालिजे. हंकार्या आनी गर्वी मनशांची काळजां परिवर्तन करून जेजूच्या मोगातें आमी हाडूंक प्रयत्न करिजे. कित्याक जेजून म्हळां, हांवें तुमचो मोग केला तशें हेरांचोय तुमी मोग करा. हो मोगाचो उपादेश आमच्या जिणेंत आमी रुता करया. हांव जावन आसा जीव आनी जिवनपण. हीं उतरां वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटात. जल्म आनी मरण हीं जिवितांतलीं दोन सतां. जल्मांतय आमकां संतोश मेळटा, मरणांतय आमकां दूख भोगता.
पूण ही दोनी सतां एका मनशाचें बरें कितें पाड कितें म्हूण सारकी समजोनी दिता. आमचे मोदें साबार जण सांत आनी सांतिन्यो निकेपिल्ल्या जाग्यारच उरोंक नान. बगार संवसाराकच आदर्श जावंक पावल्यान. पूण जेजू मात्र तिसऱ्या दिसा जिवंत जावन आमच्या सगळ्या मनशा कुळाक बावार्थांत जियोंक एक साक्ष जाता. जेजूच्या मेटांनी आमी चलया, ताची उतरां आमच्या जिवितांत जिरोवया. मागणे. सुम्या जेसू, तुझे मरण संवसाराक जिवीत दिता. बापान आमकां रचलां न्हय मरोंक, बगार सासान जिविताक आमी वचून संतोस पावोंक. हेंच बाग आमकां सर्वांक तूं दी म्हूण मागता हांव. सुम्या काकूत आमची कर. सुम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचे गाय म्हज्या काळजान कुडसार मेल्ल्या जेजूचेर. जय तुका सडवंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सडवंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. कुर्सा तू जावन आसाय मूळ मोगामी स्वतंत्राचे. प्रकाश गासर मनशाचे सदा वाट सोडतेल्यांचे. जय तुका सडवंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. क्रिस्त आमचे पासून कालतो जालो. कुर्साच्या मरणापर्यंत प्रार्थया. सोम्या जेसू, म्हजी कुर्साची वाट आतां आरंभ जाली. तुज्या कुर्सा वाटेन म्हाका नवी दिशा दाखयली. सर्गींची वाट पेल्यांक दिवच्यांत, पेल्या खातीर जियोवच्यांत, पेल्या खातीर त्याग करच्यांत स्पश्ट दिसता म्हूण आतां हांव समजलो. हांवें भेदभाव नासता, उंच नीच, बरो खोटो, जात मत लेकी नासता, सगळ्यांचो मोग करीसय. तुवें बक्षिल्ले परी हांवेंय बक्षिसय. ही त्यागाची वाट हांवेंय चलासय. हो मोगाचो कुरीस हांवेंय पोटलोन धरिसय. पेल्याचे दूख कश्ट मुजे कन गेसे. सोम्या, म्हाका तुजे परी जावंक फरमाय. तुजो कुरीस म्हाका मोग करूंक शिकोवन दी. हांवें बोगसूंक इन्कार केल्ल्या वेळार म्हाका कालवार दोंगराक व्हर. जिवीत फायद्याचें न्हय म्हूण चिंताप येतना तुजो कुरीस दाखय. निराश भोगतना गोलगोताक व्हरून पावय. तुजें मुखामळ विसरतना मोगाच्या तुज्या किल्यांनी किळय. सोम्या, म्हाका कालवारीक व्हरून पावय. पाप सेबाच्या इराद्या पासोत आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावन, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची सुकलेल्यां बक्षितां तशी आमची पदकां बोगोस, आनी आमकां ताळये पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये, कुरपेन भरले, सोमे तुजे संगता, स्त्री आमी तातूंत सदैव, आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगिनी मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. सावळे रावूं तरी विशीव आमकां मेळटा. जावचे सगळे आमच्या बऱ्याक
दिसा अमरुका पोटलून दलाई सोम्या सरमान होगला फावो तुका आसन जालाय देवा आसन जाला